गोंया मेकॅनिकल बी करपा म्हणटा तें हांव. एक मुगे लायफा म्हणटा आनी एक व्हडलो गोट करपा जाय केलो जाल्यार तें मोडपा नाका. हाय मोगाच्यानू, आयज हांव एसल्या मनशां तुमकां मेळोवपा येयला जो तियात्रा फिल्डांत कित्याकूच दिसती पडना, पूण तेगेल्यो जें तो कितें सीन कोता, बरोबर डेकोरेशन कोता, तें तुमकां सगलें आयज त्या मनशाक मेळोवन दिता. आनी तेगेल्या तोंडांतल्यान आमी आयकलें तेणें तियात्रां कोण कोणें तियात्रां बीन तेणें कितें केलें तें. आनी ते मेळुया जॉयलाक, जॉयल बार्बोजाक. जय बाब केसा गुड गुड. तूं केसा? गुड गुड. हांव सद्या आतां स्पेशल येया येयन दिसलें म्हाका तुगेल्या एका इंटरव्यू घेवपाक. तूं सारको बिजी, मातशें 5 मिनटां एका म्हाका दिवपाक शकता तूं? हय सांग. जय बाब, आयज जाय जाल्यार तियात्रांत पयलो तूं जायतें अशें करून डेकोरेशन करता. हें सगलें विचारसून पयलीं हांव तुका विचारपाक सोदतां, तूं ह्या फिल्डांत हें डेकोरेशन करपाक कितें तुजें मनाक कितकून येयलें आनी कितलीं वर्सां जालीं हें करपा लागल्यार? हें मोना म्हळ्यार म्हाका ते 20 वर्सां वयर जालें. पयलीं हांव ल्हान आसतना मुगे हॅबीट म्हणटा ती गोठ करपाचें. हां, गोठो बीन गोठो गोठो सारको मुगे सारकें एक हें म्हळ्यार गोठो हांव सारको तितूंच आसलोलो चडशी. पूण गोंया मेकॅनिकल बी करपा म्हणटा तें हांव सारकें एशें कोन्न हें करपाचें. आतां हांव म्हळ्यार आतां तें देवान कोन्न 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 म्हळ्यार मातशें आतां म्हाका दुसरे भाशेन आनी वयर हें केलां. पूण तुज्या फॅमिली कोण अशें करून तुगे पाय वो कोण अशें करून फॅमिली कोण आनी कोण आसलो अशें करून डेकोरेशन? ना, मुगे डॅडी म्हणटा तियात्रीस. हां, तियात्र. हय, तो मुगे 1 act प्ले काडटालो, मागीर गांवांत तियात्र करतालो, तेश कोन्न करतालो. आतां तो म्हणटा डॅडी हें जालो 7 वर्सां जालीं एक्सपायर्ड जालो. पूण आतां 20 वर्सां जालीं तूं ह्या फिल्डान भितर चल्ला. हय. जाल्यार पयलींच फावट तुका केन्ना अशें दिसलें अशें करून कितें डेकोरेशन करपाक? गोठ्यासान गोठो कोण करतना मागीर कितें अशें दिसलें डेकोरेशन? म्हाका डेकोरेशन म्हळ्यार म्हाका तितून पयलीं फायनान्स बी अशें कोन्न कांय नासलेलें. मुगे एक फ्रेंड आसलो, तो म्हणपाक लागलो तुका आपूण फायनान्स कोता, तूं आमी दोगांनी जायन कोरया म्हण. तेणें म्हाका जायतो हेल्प केलो, गोठोय करपाक हेल्प केलो. पूण टॅक्निकली मुगेलें सगलें आख्खें, पूण तो म्हाका फायनान्स करतालो. पूण तो फायनान्स करपा म्हणल्यार तेका ही कांयच लायन नासली, फकत लायन आसली तुका. हय, पूण तो म्हाका सारको क्लोज आसलो, पूण तो म्हाका जायतो हेल्प करतालो करपाक. आनीक पयलेच फावट तुवें कितें केलें तियात्रां हितून भितर सरलो हें करपा डेकोरेशन काय कितें आनी खंय नारकासूर ना कितें? तियात्रां म्हळ्यार आमगे वाड्या म्हणटा नरकासूर करताले, तांकां सगळें हेल्प करपाक आमी वयताले. आमगे वाड्या एक नरकासूर व्हडलो करताले कॉम्पिटिशनाचेर. पूण हांव तितून हेल्प करपाक तितूंतल्यान म्हाका ती सगळी आर्ट येयली. सगळे आमगेले वाड्याचे सगळे हिंदू भाव आहाय आनी आमगे क्रिस्तांवांचें घर, पूण आमी सगळे थंय एकवटान काम करताले थिंगा. आनी तूं नरकासूर बी तसो? हय हय, नरकासूर आनी सगळे ते आमी करताले. मागीर तियात्रांत तुवें कोणागेर पयलींच सीन कोणागेर केली तुवें? पयलोच तियात्रां? पयले सीन आमगेले रिचर्डा गेले, कॉमेडियन रिचर्ड तिगे केल्ली. ओके. आनीक आतां रिचर्डा भायर तुवें कित्याक हांव रिचर्डा जेन्ना एक्टींग करता तेन्नासून म्हगेल्यान तुगे वळख जालें एट प्रेझेंट अजून देखून तूं रिचर्डा इनी तियात्रां तुवें? हय, आतां तिगे आतां लेटस्ट येयलो तो हांडी ऑयल फुरीस केला तिगे, तो एक केला. मागीर सेकंड म्हणटा आपले सॅमी सरा एक ते एक सांकोळे करून दिल्लो ताका. मागीर आमगेलो आतां लेटस्ट सारको नांव गाजता म्हणटा लव बर्ड्स मिलाग्रिस ते चांदोर, तिगे जायते सीन केले. फूल चडशी मेकॅनिकल आहाय तिगेली, एंजल बी आलताय ती. आनी मागीर आमगेलो नांगोर बेन आगेलो तेगली कोन्न दिले तेका. कित्याक जाणा बेनाकूय हांव आहा तितून तुवें बरें हें केलां तितून नांगोर तियात्रां. आनीक रिचर्डा आहा म्हळ्यार हांवूय जाणा तो हांडी परीस सीन दाखयलो. आनी तेजे भायर तुवें मिलाग्रीस आनी कोणाकूय तुवें सीन बी केले? ना, हेच मुगेले आतां सारकेच केले. आनी कोणें तुका मुखार आपल्या तियात्रा लागून बुकींग बी करून दवरलो? पयलो बुकींग येत्या वर्सा सारको हॅपी हांव पयलो बुकींग करून दवरलो आहा. जयल हय, डायरेक्टरान सारको सांगला जयल तूं येत्या वर्सा आपल्या पयलो जावप तेश कोन्न सांगला. पूण हांव भरपूर हॅपी, म्हाका सारकी उमेद करपाक. आतां तुवें इतलें हें केलां सीन बी केलें जाल्यार तुका फायनान्शियली तुगे तो कोण आसलो तेणें आनी आयज तूं बरो वयर सरलो आहा जाल्यार तुका हितून मॅन पावरा चड बरो तुका कितले सुमार लेबर आहाय? मुगे लेबर म्हळ्यार म्हाका लेबर कोण ना, पूण हांव रातचें कोता मुगे फ्रेंड्स ते सगळे मुगे सगळे फॅमिली फ्रेंड्स आहाय ते म्हाका जायते हेल्प कोताय कितें करपा जाय तें. आनी हेर कोण सांगल्यार सगळे मुगे येताय, म्हाका तेश कोन्न कांयच ना टेंशन. काम कितलेंय पडो पूण तूं त्या लोकांक टायमार करून काम टायमार सारकें. आनी मुगे कितें एक पाट जालें कोणू डायरेक्टर यो चोय तूं केस जाला नाल्यार तें हें करया मोडल्या देखून हांव परत फोन दिता, मुगे कांय हें ना. ताका लागून सगळे डायरेक्टर हॅप्पी आसताय मुगे.
तुका इतलें करून देखून अशें करून जायत फाटी डायरेक्टरान जावं लोकांनी अशें करून म्हणलां जय बाब थँक्यू कित्याक तुवें तुगे सिनी उद्देशीन आमकां जायतें बरें आयकपाक मेळ्ळें जावं लोकांनी देखून कोणें म्हणलां जावन डायरेक्टर चडशें लोकांक खबर आसना कोण केलें ती सीन पूण डायरेक्टरांनी स्पेशल आपणें तियात्र काबार जातरी देखून कोणें तरी म्हणलां सीन बरो आहा हय जायत जाणां रिचर्डान ही म्हणा रिचर्डान सारको एप्रिशिएट केला मागीर मिलाग्रीस सर आमगेलो सारको एप्रिशिएट केला तुगे बरो जाला आनी बेनान ही म्हणा आपूण नॉक म्हूण तुगे एशें करून जातो म्हूण पूण आपूण दोळ्यान चोयलें म्हणटरी आपल्या कळ्ळें म्हूण एशें करून जाता म्हूण तुगेलो पूण सारको हांव हॅप्पी म्हाका तितलें पुरो आनी एक सांगची आतां इतलें तूं सिनियर बी कोता सगळें तूं आसूं केन्ना केन्ना हांव म्हणटा तें सगळ्या धंद्याक फायदो जाता पूण एक फाटी एशें जालां केन्ना सीन केली पूण ती डायरेक्टराकूय तर मानून ना आनी तुकाय दिसलें आपणें ही सीन बरी जाल ना आनी बरो जावपा जाय जाल्यार एक फाटी तुवें इतलें यूज केलें तें सामान लॉसूय जावपाक शकता एशें केन्ना तूं दिसता तुका एक म्हणजे हांव दिसान ना उमको डायरेक्टर पूण उमके सिनी लागून तुका एशें करून केन्ना लॉस अशें जाल दिसता तुका एक फाटी ना आजून म्हाका तो तेशें करून जालें ना पूण हांव तें एशें करून लॉस एशें हें कोना पूण हांव मुगेलें तेका डायरेक्टर विचारता बाबा तूं केश जाला मानवला जाल्यार तेणें सदां मानून घेयलां आपल्यागे पूण लॉस एशें आजून हें कांय ना तुका आतां हितून तुका दिसता की उमेद दाखयता तुगे आनी कितें मुखार प्लॅनिंग आहा आनी कितें अशें वाडोवपाक वा आनी कितें करपाक अशें तुका दिसता प्लॅनिंग म्हळ्यार मुगे गोठो म्हाका एक मुगे लायफा म्हणटा आनी एक व्हडलो गोठ करपाक जाय आनी लोकांनी येवन चोवपाक जाय म्हाका मुगे एक मना तें आहा आनी आतां आमगेलें रोखडो कार्दवाला फ्लोट आहा तें ऑलरेडी आमकां स्टार्ट करता आतां रोखडोच ओके आनी आतां हें सांगची जायते आतां फॉरेस्माचे तियात्र आसात त्या फॉरेस्माच्या तियात्रांकूय कोणें सांगून दवरलां फॉरेस्मा तियात्र म्हळ्यार मुगे चडशी इस्टर आनी हें आसता जेजू जिवन जाता तें हांव फेस कोता मागीर ते इस्टरा दिसा ते स्वर्गार जेजू वयता तें चड आसता म्हाका ओके तुका अशें दिसता तुका आनी तुका फ्रेंड बी हेल्प कोताय पूण तुका मॅन पावर दवरून हेंच तुगेलें बिजनेस आनी वाडोवपा म्हळ्यार आनी लोकांक मनशांक कामां बी घालून हो धंदो वाडयन दिसता तुका पूण मॅन पावर म्हाका नाका कित्याक म्हाका हांवें केलेलें म्हाका बरें दिसता चडशी म्हाका कित्याक म्हाका वेल्डीक बी हांव माता जाय जाल्यार मेन आसलें आमी हाडटाय वेल्डराक पूण आमगे रात गो आमी काम कोताय आतां हो व्हिडिओ कवर करतले पयलीं हांव तुका फ्रँकली विचारपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कित्याक जेन्ना तूं बोर बोर सीन कोता हांवें आतां पयलां बेनांगे केल्या जाल्यार सीन तुगे बरे आसताय पूण म्हाका जाल्यार दिसता मातशें जोड आसता हेजें कारण कितें जोड कित्याक करूंक पडटाय तूं मातशें उबारपाक मातशें कित्याक मनीस जाय पडटाय हय जोड म्हळ्यार ते तियात्र आसत न्ही तो एक चड कडेन वयता म्हणजे बार बी घालूंक पडटा हय चड कडेन वयता म्हणटरी तांकां कितें म्हाकाय दिसता तांकां एके कडेन केलो जाल्यार तें मोडपा नाका ताका लागून मुगे मातशें हेवी आसताय कित्याक हांव चडशी कित्याक तांकां आतां मुगे सीन कोणाक गेले कांय जालें न्हय पूण हेवी चड मुगे मातशें ताका लागून हांव ते भशेन करता प्लायवुडा यूज करता चड हें कित्याक लागून तुका हांवें अकस्मात विचारलें तुका हांवें पयलीं विचारलें हो क्वेश्चन करता म्हणून कित्याक म्हाका ती तोंडांनी अकस्मात आयकपा जाय आसलें तूं कितें पावस सांगपाक सोदता म्हणजे तुगेलें इंटेंशन इतलें आसलें तेमगेलें शो चड जातलें आयज केलें हाल मोडपा जायना कित्याक तें म्हाकोडे लायट करपा जाता पूण कितें जाता म्हाकाय तांकां डायरेक्टरान दूख दिवपा जायना केन्ना हांव त्या टायमार पावत ना पावत तशें करून आसपा जायना ताका लागून तेय हॅप्पी आसपा जाय जॉयल ना जाल्यार त्यांनी करपा जाय ताका लागून थिंग वयलें गायलें पूण मुगे सिस्टम म्हणटा इजी आसता ओके म्हाका तुजें आयकून बरें दिसलें कित्याक एक फावटी हांव म्हणटा न्हू जॉयलाय सीन करप बरो दिसता चोवपाक पूण जेन्ना आमी स्टेज मेजर काम करता आनी उबारपाक एक फावटी नाक जाता पूण आयज तुज्या तोंडांतल्यान आयकून पडलें कित्याक आमी फकत चिंता एक फावटी हांव खरें त्रास पडटाय खरें पूण तुवें चिंतलें तेमगे ते पयशे भरपा जाय जायते 10 20 30 कितें करता तेमगेले यूज जावपा जाय म्हूण तूं मातशें हेवी करता हय ते भशेन आतां हांव व्हिडिओ कवर करचे पयलीं कोणाय लोकांक जर तूं कॉन्टॅक्ट करपा जाय तुगेलो कॉन्टॅक्ट नंबर सांग आनी तुगेलें एड्रेस सांगल्यार मातशें बरें जातलें मुगे एड्रेस चौगुले कॉलेजी कडेन आगाडी गोगोळ सारकें चौगुले कॉलेजी कडेन जॉयल म्हळ्यार कोण वळखता मुगे नंबर 7875220227 जॉयल बाब कागदां तुका देव बरें कर म्हणटा आनीक तुवें बऱ्यो सीन करून लोकांक दाखयल्यो जावं फ्लोटाक जावं तियात्राक जावं नरकासूर सगळें कॉम्पिटिशन आहा कितें आहा सगळ्यो बऱ्यो दाखयल्यो आनी सजमत हेजे मुखारूय तुवें बऱ्यो सीन करून लोकांक दाखयता म्हणून आनी हो व्हिडिओ कवर करता इतलें म्हणटा एक म्हणणें आहा
मूर्ती ल्हान पूण किर्ती मोठी. म्हणजे एक मनीस बारीक आसल्यापासून तुगेले हें दाखोवप मोठें. पूण हांव म्हणटा तूं मूर्ती ल्हान न्हू, पूण तूं मूर्ती मोठी आनी किर्ती मोठी. म्हणजे तूं एक कोणाक म्हणटाय हो जिवान मोठो आहा, हेको जातो काय काम करूं तूं. पूण आयज हांवें पयलें तूं जायतो काम करीत आसता. तूं जिवानूय मोठो, काळजानूय मोठो आनी तुगे धंदो तोय मोठो जावन देवाक मागता. तूं काळजासून देव बरें करूं. रायट, थँक्यू. आनी असो हें जॉयला गेल्या घरा कडेन फाटल्यान हिंगा तेगेलें वर्कशॉप हें तुमच्या सगळ्यांक चोवपा जाता. तेगे सगळें सामान कितको आहा तें आनी हिंगा बसून तो सगळें आपणाल्यो तयारी करता. जेजूचें पेंटींग केलें तेणें आनी हेचें आतां फ्लोटाचें डिफरंट तेणें कितें कितें केल्लें आहा हेचें काजू हें सगळें फ्लोटाक कोता तो. ही सीन तियात्रांतली तियात्रां हे भाशेन सीन तो कोता. आनी हेचें आतां बॅन एवेंजलिस्ट कॉमेडियन बॅना गेल्या तियात्रां कितें करून तें उज लावपाचें अशें दाखयताय. एंजल केलें. हे जॉयला तूं कितेंय सांग मॅकानिकली वो कितेंचे भाशेन गोठ करपाक A to Z तो डेकोरेशन कोता. सगळें कोत्ता तो. आमी जायते फावटी गोठ चोयता आसतना हे भाशेन दिश्टी पडटा गोठ कितें करून मूव जाता तो. अशें आनीकूय एंजल केले तियात्रांक. हें सद्या तो भायल्यान आपणें ट्रायल मारता कितें करून जालां कितें तें. ते कडेन सगळे भाशेन मोल्ड आहाय. ताका जायते कडेन एवॉर्डूय मेळ्ळा बरो सीन कोता म्हूण. तुका तर कितेंय करपा जाय जावं कार्निवालाक जावं तियात्रा फिल्डाक जावं डॅको करपाक कितें सांग ते भाशेन तो कोता. जावं थर्माकोलाचें जावं कसलें मोल्ड सगळें A to Z तो कोता. आनी हें तुमचें आसा हो हांडी फुरीस कॉमेडियन रिचर्ड तियात्रा आनी तेच भाशेन तो डॅकोय घेता. पूण नोव्हेंबर डिसेंबराक तो चडसो डॅको घेवपा सोदना कित्याक तेन्ना सारको बिजी आसता तो. आनी हे भाशेन तेगेलें फ्लोटाक हे भाशेन आसता. कितेंय तुमकां तर तेका कॉन्टेक्ट करपाचो कितें करपाक तेगेलो नंबर सांगता. जॉयल बार्बोजा 7875220227. तुमच्यांनी हे जॉयलाक कॉन्टेक्ट करून तियात्रा कितें सीन जाय ताका फोन करपा जाता. कसलोय डॅको आसा ताका फोन करपा जाता. नरकासूर कंपिटिशन आहा कितें करपा जाय ताका कॉन्टेक्ट करपा जाता. कसलेय मोल्ड जाय जावं जेजूची रुपणी जावं दुसरी कोणाच्या मनशाची रुपणी जावं नरकासुराची जावं कसलो फ्लोट जावं गोठ करपाचो कितेंय करपा जाय ताका कॉन्टेक्ट करपा जाता. आनी हांव समजता हो जॉयलाचो हांवें केलो तो विडियो तुमकां लायक जातलो. जरी तर म्हगेलो चॅनल तुमकां लायक जालो जाल्यार तुमी सबस्क्रायब कराय, लायक कराय आनी शेअर कराय. कितें आसा कमेंट करून सांगाय. हांव सदांच वावुरतलों हेच भाशेन बरे बरे विडियो तुमकां दाखोवपाक. कमेंट्स करपाक मातशें विसरो नाकाय. स्पेशल हो जॉयला गेलो विडियो तुमकां लायक जालो वो जालो ना वो आनी कितें जाय हें कमेंट करून सांगाय. देव बरें करूं.